ओबीसी आरक्षण आमकां जाल्लें जाय, वेळ पडल्यार आमी सर्वोच्च न्यायालयात वतले, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले. तशेंच वेंचणूक आयोगा कडेन ओबीसी आरक्षणाची मागणी करतले अशें तांचें म्हणणें. ओबीसी खातीर कांय प्रभाग राखून दवरपा विशींच्या याचिका वयली सुनावणी जाली. ह्या विशींचो निवाडो उच्च न्यायालयान राखून दवरला. जाल्यार आरक्षण आनी प्रभाग फेररचणूक याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारल्यो. आणि जितलो म्हणून आमी कितें स्टेप्स घेवंक शकता तितले स्टेप्स आमी घेतले हे रिजर्व. हायकोर्टान ते पिटिशन आयकून घेतला आणि ऑर्डर ताजेर रिजर्व केल्या. स्टेट गव्हर्मेंटान आमी असो स्टँड घेतला हायकोर्टा कडेन की आमकां हें ओबीसी रिजर्वेशन जाल्लें जाय आनी आमी जाता तितलो प्रयत्न करता हें ओबीसी रिजर्वेशन करपाक. आनी जितलो म्हणून आमी कितें स्टेप्स घेवंक शकता तितले स्टेप्स आमी घेतले हें रिजर्वेशन जावपाक. जाय जाल्यार आमी कोर्टान वतले, जाय जाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टान वतले, जाय जाल्यार आमी इलेक्शन कमिशना कडेन सुद्दां वतले की हें रिजर्वेशन जाय म्हणून.